देवाचें उतर ह्या नियाळ मोलान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणूंक भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर. जेजू आपणाक शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो म्हणटालो जाल्यार आज रागान भरून उजो कसो जालो? सगलोच वाग कसो जावन रागान भरून त्या वेपार धंदो करतेल्यांक सयतीर वयले घेवन देव तेंपलांतले तो तांकां धांवडायता. जेजू सगलोच उर्बेन बोल्लोलो आपल्या बापायच्या घराक. म्हजें घर मागण्याचें घर, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना कसलें म्हूण मन घेवन आमी थंयसर येता गाय? जेजू आमकां पळोवन खुशाल जाता गाय? वो रागान बोल्लोलो तसोच आनीक पावट आमकां ताका तिडोक बोत्ता गाय? इगोर्ज आमकां एक पवित्र जागो, मागण्याचें घर, जंयसर आमी देवाक मेळूंक वेता. आमची धान मन फकत देवाचेर आसूंक दी. पवित्रतायेन आमी येवन आमी अदीक पवित्र आनी देवाचे कृपेन भरून आमी वचूंक अशें मन आमचे इगोर्जेन येवन सेवा धर्मांत कितें आमी समरुंता तें आमी समजून वांटो घेवया. मागुया. बापा, आमचे कुडी पासत आमी तुका देनवाजता. आमची कूड देवाचें मंदीर कशें आमी सदांच सांबाळूं. मोगाळ बापा, तुजी उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आनी परतून मेळोसर पवित्र रावात आनी खुशाल रावात.